एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? बसला असं सकाळ सकाळी उठलं, चहा पिलं आणि मोनोपोली खेळता. हाय म्हणता मोनोपोली खेळता. ज्यांना मोनोपोली हाडला पळय ताका थारो ना. सकाळी उठता, ब्रश करता, चहा पिता आणि घेऊन बसता. एकटंच खेळटा. म्हाका येवं पळय, हांव येना म्हटलें. मम्मीच्या फाटल्यान लागता. मम्मी येना म्हटलें. खंयचे कामां टायमार जेवण खेळपाचें काम सोडून म्हणजे तूं एकटोच खेळ. ओके, जालें आमचें ब्रेकफास्ट बीन. मशीन मारले, अजून पुसोंक ना, मशीन मारले. सो म्हटलें ब्लॉग स्टार्ट करूया. लास्ट टायम मी हांवें मम्मीन हे केलेले उकडे तांदूळचे हे पोळे. ते तुमकां दाखोवंक ना केल्लेले मम्मी. सो म्हटलें आयज ते तुमकां दाखोवया म्हटलें उकडे तांदळाचे. सो मम्मी हांगा लागला, सगळें काडून दवरता सामान. तर म्हटलें तुमकां ती रेसिपी शेअर करया म्हटलें. ते न्ही तांदूळ बिंदूळ न्ही मातशें सोक करपाक दवरूंक जाय, मातशें टायम लागता ताका लागून. आयज मातशें बरें आहा, थंडी पडली मम्मी. आं चल. सो आयज मातशें थंड अशें आहा, भायर वारो सुटला, बरो आहा नेपळ्यात, बरी दिसता. आनी काल न्ही हांवें एक बॉटल पेंट केलें, म्हणजे ऑलरेडी पेंट केलेलें आसलेलें, ताका डिजायन बीन कांयच दिवंक नासलेलें. सो हेका न्ही अशें क्रिसमसाचें दिलां हांवें नेपळ्यात, बरी दिसता. आनी एक बॉटल आहा, तेकाय करूंक जाय. ते काम अशें अर्दें उरलां. जायना कंटिन्यूस तेच काम करत बसलें न्ही, मागीर पुरो जाता, फाट बीन दुखता. आनी हें पळयात क्रिसमसाक केल्लेलें तशें आसा, काडूंक ना हांवें. तो दीस टायम जातलें क्रिसमसाक. खूब त्रास जाले हें करपाक म्हाका, ताका लागून तें म्हाका तें काडपाक न्ही मनूच येना. आसूं म्हटलें दीस टायम आसूं न्ही, मागीर काडपाचें, कित्याक तें मातशें गेलां पेंट ताका लागून. सो आसूं न्ही. ओके, सो जस्ट मशिनान कपडे घातला. शिव आयज बेगिना गेला इव्हेंटाक, 7काच गेला. 3 दीस ताका इव्हेंट आहा पणजी. त्या रुमान न्ही टी बी सगळें वेलतलें. रूम खाली जाला, टीवीन भरलेलें तें रूम. ते रूम न्ही पुरा खाली जाला, सगळे टी व्ही व्हेला. ओके, सो भाजी क्लीन करता. सो मेथीची भाजी हाडलेले आनी शेपू हाडलेले. आयज शेपूची भाजी करतले पळय. आनी थोडे शेपू न्ही काडून दवरला. सो थोडे शेपू न्ही हांवें काडून दवरला. तेजी एक तुमकां रेसिपी येतले, पळोवया केन्ना करपाचें तें. बरें आहा, करूं जाय म्हटलें. भाजी खूब आसलेले, सो म्हटलें आयज थोडे भाजी करया आनी तेजी एक रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता. पळया फाल्यां नाल्यार परवा तुमकां दाखयता. म्हणून तशें डेट बीन न्ही काडून दवरलें न्ही फ्रिजीन, ती भाजी न्ही खूब दीस बरें उरता ताका लागून. आनी आयज न्ही म्हाका तकलेर मेहंदी लावंक जाय. दिवाळीक न्ही म्हाका कांयच करूंक मेळोंक ना. ना आमी पार्लरा वचूंक ना, आयब्रो काडूंक ना, तोंडाक कांय फेशियल बीन करूंक ना, कांयच ना, टायमूच मेळोंक ना. सो हांवें मेहंदी न्ही उदक घालून मिक्स करून दवरला. ते लायतले मागीर. सो पयलीं म्हटलें ते उकडे तांदूळ बीन न्ही भिजत घालूंक जाय, ताका सुद्दां टायम लागता. ते म्हटलें तें पयलीं काम करया. सो बाकीचें काम सगळें मागीर करया. ते मेहंदी हिमालया हेनाचें. सो हें लावंक जाय मागीर म्हाका, मम्मी लायतली. सो ताकीच तुमकां पळयात बावल घेतला. हांगासर न्ही रेशन तांदूळ घेतला. रेशन तांदूळ 2 कप न्ही गे. पळय हो मेजरमेंट 2 कप रेशन तांदूळ घेतला. आनी हें कितलें 1 कप घेतला उकडे रायस. आं, जे आमी पेज बीन करना ते 1 कप मगे. कमी घातलं तर आता मोव जाता. 1 कप घालात, कित्याक चड घातले न्ही उकडे तांदूळ पोळे मागीर मोव जाता. सो हें सारकें आहा. 2 कप रेशन रायस आनी 1 कप उकडे तांदूळ. सो आतां हें घालया हितून. मुद्दम तुमी हे न्ही पोळे न्ही ट्राय करात आं, बरें लागता. हेका न्ही चटणी बिटणी कांय नाका, हयच खावपाचें. ओके, तेका न्ही बरें वॉश करून घेता. रेस्टॉरंटान हें हाडलेलें न्ही स्टफ मँगो, गोवाना फूड्स तेंचे. काल मम्मीन पॅक केल्ले. काल हांवें कांय व्लॉग करूंक ना, जिवा मातशें बरें दिसनालें. सो काल व्लॉग करूं ना. काल मम्मी म्हटलें म्हाका पेज कर, पेज जेवया म्हटलें. सो हें पळय एक डब्यान काडून दवरला. बरें आसा आं, फस्ट टायम हांवें ट्राय केला. आनी मसालो बी सामको टेस्टी आहा, म्हाका खूब आवडलें. सो कितले आसलेले भितर मँगो 4 मँगो आसलेले मोठे मोठे. दाखयता तुमकां ओपन करून. मोठे मोठे 4. सो आमी कट करून यूज करता. पण टेस्टी आहा मसालो, लायट पण टेस्टी आसलेले. फस्ट टायम अशें आमी स्टफ मँगोनी आमी फस्ट टायम ट्राय केला, केन्नाच खावंक ना. तर तुमी मुद्दाम तुमी हाडून ट्राय करा, एकदां ट्राय करात, कोण परत हाडटलो. सो म्हाका खूब आवडलें. पेजे वांगडा न्ही म्हाका बरें लोणचें बीन आसलें न्ही, पेज बरें वयता. नाजाल्यार म्हाका पेज वचना गळ्यान. दाखयता तुमकां ओपन करून. सो हें पळयात भितर न्ही 4 आसलेले आं, सामकें टेस्टी आसा, मसालो बेस्ट आहा.
खूब आवडलें म्हाका वास सामको बेस्ट येता रे आवडलें मरे तुका हां हेणें खावंक ना ऋतुकान श्वेता खूब आवडलें सो हेका न्ही हांव ग्लास कंटेनरान घालून दवरला न्ही अशें स्टफ मँगो केन्ना करूंक ना मसालो भरून अशेंच आमी चेपड्यांक बीन घातला म्हणजे चेपड्यांक म्हणजे मीठ लावून घातला सो दिसता आमगे ना सो आसल्यार बरें पडटा केन्ना पेजे वांगडा बीन तुले सो हें पळयात हेका बरें 2-3 वेळांनी बरें हेका वॉश करून घेतला आतां हें उदक घालून जितलें भरता पळय तितलें उदक घालून पुरो न्ही आतां आमकां हें 4 to 5 hours सायडीन दवरूंक जाय बरें हें सोक जावपाक ओके 4 to 5 hours दी तो 5 hours दवरता हांव मागीर दाखयता तुमकां रांदपाचें कांय टेंशन ना फक्त भाजी करतले आनी हें कितें तें शेपूची भाजी आनी दाळ आहा कालचें आणि आईज नॉनव्हेज खाता पण आईज मम्मी खायना सो म्हटलं आयज कांयच नाका म्हटलं नॉनव्हेज बी आसा फ्रिजीन बांगडे म्हाका जाय आसलेले कटलेट करपाक सो कटलेट रितीक खायना चड शिवणाच खायना हय रे खबर आहा रे तुजे मागीर नखरे आसता बँकेन 4 दिले कसले बँक ते हांवें 2 बँकेन घातले का 10 रुपया बँकेन ताका 4 नोट दिले खंय कसले बँक दिले ओके दवर ओके सो ताका लागून मम्मी खायना आनी म्हाका चड म्हाका एकल्याक लागून कित्याक करपाचे बांगडे ते कटलेट सो फाल्यां सॅटर्डे तसो पडला तो बांगडे डायरेक्ट संडे करपाचे संडे केल्यार मम्मी तरी खातले शिव तरी इल्लेले खातले ताका लागून आनी आयज शिव जेवपा येयल्यार बरो आसा सो ताका लागून पयर प्रॉन्स चिली आसा फ्रिजीन कोथुंबीर वडी केला हांवें काल दाखयता तुमकां तुमी खायनाका तुमकां सगळें बिर्याणी हाडून दी तुका आनी बापायक शिवताका आवडना तांकां बरें चिकन बिर्याणी जाय बरें खातात चाटून असले बिसले नाका तांकां कोथुंबीर खूब आसलेली न्ही सो म्हटलें काल वडी करया म्हटलें बरें जाल्लें वडी म्हाका खूब आवडटा कोथुंबीर वडी हें पळय करून हांवें अशें फ्रिजीन दवरला दाखय वास बरो सुटला करून दवरलें काल थोडे फ्राय केले आयज थोडे फ्राय करया कितें रे फायन लागलो तुका तू सायकल फास्ट मारता न्ही पे करात भाजी असले न्ही म्हाका जेवण बरें वयता दाळ आहा अशी म्हाका दाळ वचना पण तेज्या वांगडा अशी कोथुंबीर वडी बिडी भाजी बिजी आसल्यार वयता सो आसा न्ही ताका आसूं म्हटलें काय करनाका म्हटलें आमी चेंज ना चेंज घे रे बँकेन ओके सो हांव मातशें भाजी क्लीन करता म्हाका मागीर पुसोवंक जाय शेपूची भाजी मेथीची भाजी क्लीन करता मागीर हांव लायता मेहंदी आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके चला सो मशीन मारलें भाजी बीन ते क्लीन केलें आनी हांगासर पळयात तेपळां म्हणजे कच्चे आसलेले वले आसलेले गॅलरीन दवरलेले बरे सुकलात आमी सुकोवन मागीर तेजे मदीं बियो आसता न्ही ब्लॅक कलर ते बियो काडून मागीर आमी स्टोर करतात काटे हात नाका आनी काल न्ही शिवाता एका फ्रेंडान दिला एक स्वी म्हणजे एक दिवाळीचे म्हाका खूब आवडलें दाखयता तुमकां केन्ना पळोवंक ना हांवें अशें उठे 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 पळयात बरें आसा रिश्ते म्हणून पिकनीक बिकाजीचे हे सगळे आयटम आहा भितर अशें आसा ऑलरेडी कितले ओपन केले गे 2 ओपन केले हितून हें आहा पंजाबी तडका बरें आसा आनी भाकरवडी आनी हें आसा लायट चिवडा आनी हांगा आसा सबकुच खंय सबकुच म्हणजे सगळें मिक्स आसतलें हांगासर आनी आनी आसलेले ते काल ओपन केले आमी 2 आसलेले हें पळयात हें शेव आसलेले आनी हें कितें सोन पापडी सो हें 2 ओपन केले म्हाका तरी खूब आवडलें आं बॉक्स 250 कितें आहा तें म्हणजे कोणाक दिवाळी बी दिवपाक अशें बरें आहा पण खंय पळोवंक ना हांवें बरें अशें अरेंज केलां बरें आहा पळयात हें सगळें आहा भितर बरी आनी एक एमेझॉनाक ऑर्डर केल्लें हांवें एक मोल्ड हेजी एक तुमकां रेसिपी येतले एक्चुली दिवाळीकूच तुमकां शेअर करपाचें आसलेलें खरेंच टायम मेळोंक ना क्रिसमसाक जातलें हांवें इंस्टाग्रामार एक बरेंशें एक रील पळयल्लें म्हाका खूब आवडलें म्हाका तें ट्राय करूंक जाय सो येतलें तुमकां शेअर करता तुमी घरा करून पळयात ओके चला हांव लायता मेहंदी चला रितिकाक धाडलेलें शॉपार दूद हाडपाक येताना 2 फ्रेंड घेवन येयला खेळपाक हाय मान ऑन न्यू फ्रेंड मनू बरी खेळटा एक सुद्दां पेपर बिपर सांडप ना ऋत्वीक अक्षय हॅलो खेळ खेळ हॅलो खा चॉकलेट खा हेजें नांव कितें विरेन खा चॉकलेट खालो खाऊ न्ही रे चल खेळात
सो लायले हांवें म्हणजे मम्मीन लायले हे पळयात. हांवें न्ही ऑलरेडी तुमकां शेअर केला मेहंदी कशें लावपाचें. म्हणजे रातचेच तें करून दवरूंक जाय. कॉफी पावडर मागीर टी पावडर म्हणजे टी च्या म्हणजे ब्लॅक टी तेजेर तें उदक घातलें न्ही मातशें कलर बरो येता म्हणजे रेड कसो येता. पण ताका न्ही मातसो टायम लागता रातचें म्हाका याद ना तें करून दवरपाक. सो तशें केल्यार न्ही कलर येता बरो केंसाक ताका लागून. सो ऑलरेडी हांवें शेअर केला तुमकां नुपूरचें पॅकेट घेवन ऑलरेडी हांवें शेअर केला. सो तुमकां कोणाक जाय जाल्यार हांव तुमकां लिंक दिता ओके. हें लायिल्लें आसा थोडेशें उरलां मम्मीन लायता म्हणपाक आनी मम्मीचे हात सामके तांबडे जाला. बरें आहा तें हिमालय हें हांवें फर्स्ट टायम केला ट्राय. बरें आहा आनी चड दीस दवरचें ना म्हणजे चड वेळ दवरचें ना सॉरी चड दीस खंय चड वेळ दवरचें ना जशें की 1 hour कित्याक म्हाका न्ही रोखडे थंडी बी जाता ताका लागून. आनी इफ तुमी रातचें सपोज मिक्स करून तुमकां दवरूंक जाय जाल्यार हेना पावडर थोडेशें उदक आनी दही थोडें घालून मिक्स करून दवरात. दही घातलें न्ही केंस मातशें सिल्की येता ताका लागून. सो हांव खूब कमी लायता चड सदां अशें लायना हांव केन्नाय पण लावंक जाय मेहंदी बरें पडटा केंसाक मातशें बरें पडटा ओके. एक 1 hour दवरतलें आमी हेअर वॉश करतलें ओके. चला सो सकाळचें हेअर वॉश केलें जस्ट एक 1 hour रावल्लें हांव. आनी जेन्ना मेहंदी लायता पळय त्या दिसाकू शॅम्पू घालून वॉश करूंक जायना जस्ट उदकान वॉश करूंक जाय हो पळय मॅचिंग सांज जाली 7 जावपा येयली सांगता कितें जालें तें. सो सकाळीं न्ही जस्ट उदकान वॉश केला फाल्यां शॅम्पू घालपाचें ओके. जस्ट न्हिदलेलें उठलें मागीर पप्पा उठलें की मागीर आमी तेका वाडटा कितें लायटूच ना लायट ना म्हटल्यार बसून वाट पळयता की मिक्सर लागना न्ही वाट पळयता म्हटलें मम्मी पप्पा आपूण चिटकीची भाजी क्लीन करया फाल्यां भाजयेक दाखयता तुमकां. हें काम रितिकाक दिलां. सो लायट नासलेलें न्ही तो पर्यंत आमी हें काम करताले म्हणजे रातचें म्हणजे आतांच करून दवरलें न्ही मी सकाळीं मातशें बरें पडटा. कर त्या दिसाकूच चिटकी क्लीन करपाक न्ही खूब टायम लागता कितें रे ओके. सो जस्ट आतां लायट येयलें बिना आमकां तें वांटोवंक जाय ताका लागून हो कितें सोदता शिवनाथ कितें सोदता हांगा दवरलेलें हांगा एक सामान मेळना. काल तुवें पयर न्ही तुवें पयर तें वॉश लायला न्ही खंय दवरलें तुवें आपय गे कितलें उरला 3च उरला अशें हाडूंक जाय बरें पडटा. चल ओके चला हांगा पळयात तुमकां सांगता हें सकाळीं आमी तांदूळ भिजत दवरलेले एक 5 hour दवरपाचें. आनी हांगासर पळयात हें आसा दाट थीक पळय हो बावल भरून घेतला आनी ताका न्ही मातशें उदकान न्ही भिजत दवरलेलें आनी हें बरें सोक जाल्लें आसा. अर्द कप ओके अर्द कप घेतलेलें कित्याक तें मागीर डबल जाला उदकान हें घालून ओके. सो डबल जाला 1/2 cup घेवपाचें दाट फोव. आनी हांगासर पळयात सोय घेतला सोय हो बावल न्ही भरून घेवंक ना जस्ट इतलेशें घेतला ओके. सो आतां आमकां न्ही हें वांटून घेवंक जाय. सो आनी लायट आनी वयतलें परत. सो ओके घाल. सो हें सगळें पळय बरें सोक जाल्लें आसा. आतां काय न्ही एक मिक्सी जारान ट्रान्सफर करता. सो आतां घालता 2 ग्रीन चिली उदक घालता हो पळय हो पेलो आनी उदक घातला आनी घालता. सो आनी एक तो पेलो उदक घालता. सो पयलीं न्ही हें आमकां वांटून घेवंक जाय चिली घातला आनी ते तांदूळ ओके. हें घालप ना सद्या पयलीं हें न्ही वांटून घेता फायन पेस्ट मगे ओके फायन पेस्ट करून घेवया. सो हें पळयात वांटून घेतलां. सो आतां आमी घालया सोय न्ही गे. सो सोय घालता भिजत दवरलेले फोव घालता. सो आतां घालता एक 1/4 टीस्पून हळदीचो पिठो आतां हें फायन वांटून घेवंक जाय. इफ तुमकां लागलें उदक जाय जाल्यार थोडेशें उदक घालात न्ही घालया न्ही ओके. घालू हो पेलो घालता पुरो ओके. हें आतां आमी फायन वांटून घेता. सो हें पळयात बरें फायन पेस्ट जाल्लें आसा. हितून घालता घाल. सो आतां न्ही आमकां घालूंक जाय हें पातळ गोड. हें मम्मीन न्ही कुमटासून हाडलेलें हें पातळ गोड ओके. सो कितलें घालूंक जाय जितलें तुमकां जाय तितलें गोड. इफ तुमकां चड गोड जाय जाल्यार चड गोड घाला. इफ तुमचे कडेन हें पातळ गोड ना हें वाडटा आसतनाच न्ही तुमी तें गोड जें नॉर्मली मेळटा पळय ग्रेट करा आनी हेजे भितर मिक्सरान घालून वांटून घेयात इफ तुमचे कडेन असलें पातळ गोड ना जाल्यार ओके. सो हांगासर न्ही हें पळया हो बावल फूल ना इतलें घातला अर्दाकून अर्द ओके. हो आतां आमी गोड घालया
ह्या दरात गोड ना पातळ गोड ना जाल्यार नॉर्मल जे गोड हा पळय ते घालात आनी वाट्टसना घालात ते मातशे बरे फायन पेस्ट जातले हेज्या वांगडाच ओके घाल सो गोड घालता हे मेळटा रेडीमेड शॉपार असले तुमी हाडून दवरले न्ही केन्ना केन्ना अशे पोळ्याक बीन बरें पडटा घालपाक कमी बरें येता आनी पोळ्या वांगडा लावन खावंकूय बरें जाता पण आमगे चडशें हें कोण खायना मम्मी घेवन येयली येताना सो म्हटल्यार एटलीस्ट पोळ्याक तरी घालूंक करया फ्रिजीन दवरल्यार बरें उरता हें मिक्सी जारान लागलेले थोडेशें उदक घातला सो बरें हें पयलीं मिक्स करून घेयात मीठ मागीर घालूं. आनी तें उदक थोडेंशें आसलें तें उदक घालता चड अशें पातळ करप ना न्ही गे बॅटर हय इल्लें उदक घालात सो पळयात चड बॅटर पळया मातशें थीक आसा आनी परफेक्ट आहा न्ही गे हय चड पातळ करनाका चड थिकूय दवरनाका हें परफेक्ट आहा बरें कांदा मागीर न्ही आमकां कांदो घालूंक जाय हें मागीर नेक्स्ट स्टेप जेन्ना आमी फ्राय करतले पळय तेन्ना आतां काय घालप ना मीठ बी घालप ना न्ही गे आतां मीठ घालप ना आतां आमकां तशें न्ही एक 1 आवर धरूंक जाय 1 आवरूच आं अशें तुमकां फर्मेंट करपाक दवरपाची गरज ना जस्ट एक 1 आवर सायडीन दवरपाचें सो हें पळयात गोड घालून बरें ताका मिक्स केला थोडेशें उदक घातलां चड पातळ करूंक ना चडूच दाट ना मिडियम आसा आतां हें अशेंच दवरूंक जाय फक्त एक 1 आवर 2 आवर्स दवरलें आतां ओवरनायट दवरनाकात मागीर आमकां 1 आवर जालें की जेन्ना आमी फ्राय करतले पळय तेन्ना कांदे कोथमीर आनी मीठ घालतले हो प्रोसेस मागीर करया चल सो हांगासर पळयात बॅटर न्ही 1 आवर दवरलेलें तातूंत घालता मीठ कित्याक खबर आतां आमी फ्राय करतले जेन्ना फ्राय करतले पळय तेन्ना मीठ घालून आमकां फ्राय करूंक जाय सो आतां घालता एक कांदो चॉप करून घेतला घाल सो आतां घालता कोथमीर जालें मगे सो आतां न्ही हें बरें मिक्स करून घेवंक जाय आनी हेज्या वांगडा काय अशें चटणी बिटणी करप ना कित्याक खबर आहा तें स्वीट आहा न्ही आनी भितर कांदे बिने आसा खावपाक न्ही एकदम बरें लागता चटणी करपाची गरज ना आनी जेन्ना तुमी हें करतले पळय गरम गरम खावंक जाय आं जाल्यार तें बरें जाता की आतां आमी फ्राय करया कायल दवरला ताका फ्राय करया आनी रातचें करून न्ही फ्रिजीन दवरूं शकता ओके आनी बरें जाता सो आतां फ्राय करया चड कितें पातळ करूं जाय दाट करूं जाय कितें गे चड पातळ करनाका म्हणटा ती आं मातशी थीक दवरात चड पातळ करनाका मातशें थिकूच दवरा हें परफेक्ट आहे पळयात धांपोवन ताका न्ही मातशें कूक करून घेवया सो आतां आमी लीड ओपन करया हें पळयात आतां टर्न करता आनी ऑयल बीन घालूंक जाय अशें ना एक तुमकां जाय जाल्यार ऑयल घालात नाजाल्यार ना आनी सामकें सॉफ्ट जाता हें तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑयल घालात आनी बरें ताका फ्राय करून घेवया हें पळयात बरें जालां सो हें पळयात टर्न कर परत टर्न कर पळय बरें अशें न्ही ताका एक ब्रावन जाय आसा न्ही फ्राय करून घेवंक जाय आनी हांगासर न्ही पोळे जाल्ले आसा काडून घेता काड तुमकां जाय जाल्यार न्ही मातशें वयर न्ही घी घालात घी घालून खालें न्ही एकदम बरें लागता तर मम्मी म्हणपाली आपूण घी घालता म्हणपाली इल्लें घाल मोठें जातलें घी खावून घी घालून फ्राय करा मातशें मातसो बरो टेस्ट येता ऑप्शनल आं जाय अशें ना वास सामको बरो सुटला बरें ताका फ्राय करूंक जाय सो हांव तुमकां न्ही खावून सांगता कित्याक न्ही म्हाका तूप नाका तूप मम्मी ऑलरेडी लायलां कितलें तूप म्हाका न्ही भूक लागला हांव खावून सांगता तुमकां कशें जालें तें अशेंच खावपाचें हें तुमकां जाय जाल्यार शुगर घेया आनी थोडेशें वयर घी घाला आनी खाया बुडोवन पण गरज ना कित्याक गोड घातला न्ही इफ तुमकां चड स्वीट जाय जाल्यार आनी चड गोड घालात पण हें गरम गरम खावंक जाय आनी भुरग्यांकी तुमी टिफिनाक बी दिवं शकता लास्ट टायम हांवें दिल्लें ताका टिफिनाक तेन्ना केल्लेलें म्हाका खूब जाणां कमेंट केलें म्हणून हांवें तुमकां शेअर करया म्हटलें बेस्ट कांदे बी घातला न्ही एकदम बरें लागता चटणी घालात हे तुमकां जाय जाल्यार तुमी चटणी करा अशें कांय ना इफ तुमी चटणी करता जाल्यार मातशें स्वीट कमी घाला गोड मातशें कमी घाला आनी चटणी करा इफ जाय जाल्यार पूण म्हाका खूब आवडटा कित्याक मातशें तीख लागता कित्याक चिली घातला न्ही ताका लागून कांदे घातला पण गरम गरम खावंक जाय ट्राय करा नाही सॉसा वांगडा खावपाक सॉस तुका जाय तशें तुमचें ऑप्शन आहा हय तूं एक खावंक पळय खूब बरें लागता आनी हेल्दी सामकें उकडे तांदूळ घातला बरें आहा ओके ट्राय करा तुमी
हे आईचे स्टाईल पोळे गरम गरम खाऊंक जाय हय आई की बाबटा बरें कितें आहे गरम गरम आई म्हणटा तुमकां गरम गरम करून खाया म्हणजे असे फ्राय केले प्लेटीन घातले खाले जाल्यार तर मजा आसा नाल ना बेस्ट चला ओके खाता मागीर व्हिडिओ एंड घेवया ओके चला ते मॅच आसू ऐकता ऐकता देवा दोनदा ऐकता ऐकता बडबडटा ते गरम गरम खाऊंक जाय ओके ते मॅच आसू थंडी झाले कोणाचे संजू सॅमसन आसू तू खा ते मॅच आसू ते फोर मॅच म्हटले की जेवण नाका शिवताक आमचे सिरियल आमचे न्ही हे आसले सिरियल कशे कशे पयले नासू तू पय मॅच तू खायना रे खाऊन सांग शिवता सॉस घेतला म्हाका सॉस बी आवडना हयच खावंक आवडटा शिवता असले आवडटा हेल्दी ते कितें पळयता शिवता असले बिसले आवडना शिवता बिर्याणी दी च्या दी चण्या मसाला तांबडी भाजी कितें तांबडी भाजी खायतात अरे आसू तू खा तू कितें रे आं रितीकान ड्रॉइंग काडलां हे पळयात व्हेरी गुड कशें जाला म्हूण सांगूंक ना पळय आं ओके आं व्हेरी गुड कशें जाला म्हूण सांगना कशें सांगतलो तोंडांतल्यान उतरात येना न्ही बेगिना सांग शिवाता असले बिसले आवडना शिवाता बिर्याणी चणा मसाला सलाड पातळ सुकी पण खाता केल्यार खाता तशें हें ना खाता असलें ताका चड आवडना ताका लागून खावंक ना न्ही केन्ना पयलीं अशें आतां म्हाज्या वांगडा लग्न जालां म्हणून हें खाता तो तशें ना पयलीं मटन खातालो खायनालो मटन अजूनय खायना तो एक पीस खाता ते म्हाज्या वांगडा काजार जाला तेन्नाच्यान तो खावपा लागला तूं कितें जाता रे चल चल ऋतिकाचे हांवें हें घातला रील चीज ब्रेड सँडवीच करतालो आवडलें बरें तुका आवडलें ताका चल खा ते पोळे खा चल मागीर मेळटा तुमकां ओके चला ब्लॉग एंड घेवपाक आनी मम्मी म्हणटाली इफ तुमकां फर्मेंटेशन करपाक दवरूंक जाय जाल्यार तुमी दवरूं शकता मातशें न्ही डोसा आनी बरें फ्लफी जातले आनी बरें फुगतले ओके तुमकां जाय जाल्यार पीठ वांटून आं कांदे बिंदे घालनाकात पीठ वांटून मीठ बी घालनाकात पीठ वांटून तुमी रातचे ओवरनायट दवरूं शकता नाल्यार 8 hours खूब जाले इफ तुमकां फर्मेंटेशन जाय जाल्यार ना जाल्यार सुद्दां डोसा सामकें बेस्ट जाता ओके मुद्दाम तुमी ट्राय करात ट्राय करून पळयात ओके आनी बरें लागता इफ तुमकां चड स्वीट जाय जाल्यार गोड चड घालात इफ कमी स्वीट जाल्यार कमी गोड घाला आनी चटणी करात इफ तुमकां जाय जाल्यार ओके सो ट्राय करात खूब बरें लागता आनी चला थोडेंशें नांव घेता आमी बया सो नांव आसा बेवर्ली एकीम सरिता आल्वेज मोहनीश गमीत लविना रिबेरो प्रगती धुरी मागीर फर्नांडीस फॅमिली एस्मी रॉड्रिगीज जॉयस फेरांव सिंधू सिनाय अक्षता माटकर इतलेच ओके तो हें नांव आसा तो बड्डे आसा तांकां विश करता काल न्ही हांवें व्लॉग घालूंक ना काल एक बड्डे आसतलें तांकां विश करता पयलीं ओके नांव आसा बी लेटेड हॅपी बड्डे ओदेत झेवियर विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे ओदेत झेवियर मागीर आयज आसा 3 बड्डे नाव आसा रिमा राहुल विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे रिमा राहुल आनी नेक्स्ट आसा बेल्सी बोजीस फ्रॉम कोलवा विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे बेल्सी नेक्स्ट आसा स्वाती विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे स्वाती Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Dear dear Odeh, Rima, Belsi, Swati. Happy birthday to you. Happy birthday and many blessings to you. May God his come. Happy birthday. ओके चला हो व्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर Bye. I love you friends.
Please you comment and subscribe to my channel. God bless you. Subscribe, चला बाय like and subscribe. ओके